नमस्कार. गोंयांत जें वातावरण आसा तें बिगडोवपाचें काम काही लोक करीत आसात. आमी पळयलें गौतम खट्टर हो एक व्यक्ती येवन गोंयच्या साहेबाचेर उलोवन गेलो. ताचेर जे आसा ते खुबश्यो केसी घातल्यो आनी काल गोवा पुलिसांनी तेज्या भावाक जे आसा ते धरून हाडलो आनी हो तेजो भाव जो आसा तो तेजी स्क्रिप्ट जी आसा ती तेणी बरयल्ली अशें गोवा पुलिसांनी सांगलें. अशे जे लोक आसा समाजान तेंचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. तशेंच आमी पळयलेत सोशल मिडियाचेर आनी एक जी आसा ती पोस्ट जी आसा ती वायरल जायत आसात. हिंदू धर्माचो आमचो श्रीराम प्रभू राम हाजेर जी आसा ती एका व्यक्तीन जी आसा ती वायट उतरां उलयल्लीं आसा. ह्या मनशाचेर पासून जी आसा ती कडक कारवाय करपाची गरज आसा. हो जो मनीस आसा हाजो जर फेसबूक प्रोफायल जर आमी पळयलो जाल्यार हो जो मनीस आसा तो एब्रॉडाक रावता. म्हळ्यार भायरच्या देशांत रावून आमच्या हिंदू धर्माचेर टिका करप हे ह्या लोकांक जे आसा ते सोंपें जाल्लें आसा. ह्या लोकांचेर सरकारान जी आसा ती कडक कारवाय करपाची गरज आसा. ही जी आसा समाजाक लागून किडी आसात. आमी पळयतात 12व्या शेंकड्या उपरांत जे आसा ते भायल्या विदेशी ताकद ज्यो आशिल्ल्यो तेंच्यांनी आमच्या देशाचेर जे आसा ते एटॅक करीत रावले आनी 12व्या शेंकड्या उपरांत आमच्या देशांत जे आसा ते धर्मांतराचे प्रकरणां आसा ती वाडपाक लागली. काही लोकांनी भयान जे आसा ते धर्मांतरण जे आसा ते पत्करले. आमी म्हणटात तलवारीच्या जोरार लोकांचे धर्मांतरण जे आसा ते केले गेले. धर्म परिवर्तन करचो म्हणून ह्या विदेशी लोकांनी जे आसा ते कितलेशेच आमच्या हिंदू लोकांक लागून कायदे लायले आनी तेकाच लागून लोकांक जे आसा ते आपलो धर्म परिवर्तन करचो पडलो. काही लोकांनी झूज दिवन जे आसा तो आपलो धर्म जो आसा तो आपल्या टिकोवन दवरलो. म्हणून कितें आसूं हो आमचो इतिहास आशिल्लो. पूण आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें. स्वतंत्र उपरांत आमी सगळे लोक जे आसा ते एक देशवासी म्हणून रावपाक लागले आमच्या देशांत. धर्म मागीर देश प्रथम आमी म्हणपाक लागले आनी बरे तरेन आमच्या देशभर जावं आमच्या गोंयांत जे आसा ते आमी लोक रावपाक लागले. कोणाच्याच धर्मा बद्दल आमकां द्वेश ना अशें आमी गोंय जे आसा ते जगान फामाद आसात. आमी गुगल सर्च मारीत जाल्यार आमचें गोंय दाखयता की आमचें गोंय जें आसा तें धर्म प्रथम ना तर राज्य प्रथम आसात. आमी गोंयकार जे आसा ते केन्नाच कोणाचो धर्म विसरनात. आमी बरे तरेन गोंयांत रावतात. हो आमचो एक आयडेंटिटी आसा गोंयकारांची. आमी पळयतात ब्रिटिशर्स गेले, पुर्तुगीज गेले, पूण काही ज्यो कंपनीज आसा आमच्या भारतांत ज्यो आतां आमच्या सनातन धर्माचेर आनी आमच्या हिंदू धर्माचेर जे आसा ते टिका करपाक लागलेले आसात, आमकां बंधनां घालपाक लागलेले आसात. पयलीं जातालेत की जे ब्रिटिशर्स आसले ते आमच्या लोकांक जे आसा ते आमच्या भारतांतूच आमकां येवपाक दिनासले. अशें बरयताले की इंडियन्स आर नॉट अलावड. अशें आतां आमच्या देशान आमकां स्वतंत्र मेळोवन पासून आतां जावपाक लागलेले आसात. तुमी म्हणटले कंपनी कसली? ईस्ट इंडिया कंपनी गेली जी आमच्या लोकांचेर अत्याचार करताली. पूण आतां नव्यो नव्यो कंपनी येवपाक लागलेले आसात. आमच्याच लोकांचेर जे आसा ते अत्याचार करपाक लागलेले आसात. आमकां बंधनांत दवरपाक लागलेले आसात. आमी पळयतात सद्याची लेन्स कार्ड कॉन्ट्रोवर्सी. आतां हो लेन्स कार्ड इश्यू कितें? एप्रील 2026 लेन्स कार्डान एक आदेश काडलो, एक नोटिफिकेशन काडलें की तेंच्या आउटलेटान तेंच्या कंपनीन काम करपी लोकांक जे आसा ते तेंच्यांनी बंधन काडलें की तेंच्यांनी जी आसा ती कामार जेन्ना येताले तेन्ना तिकली घालप ना, ड्रेस कोड तेंच्यांनी थरयलो, कांकणां घालप ना, सिंदूर लावप ना, तकलेर शेणी दवरप ना आनी जे अशें करताले तांकां तेंच्यांनी कामावयल्यान काडून उडयले. आतां हे लेन्स कार्डान कित्याक केलें? म्हळ्यार तेंच्यांनी हिंदू धर्माचो आसा तो अपमान केलो. बाकीच्या धर्मांक तेंच्यांनी ही कंडिशन घालूंक ना. टोपी घालूं शकता, हिजाब घालूं शकता, पूण तुमी जे आसा ते तकलेक जे आसा ते माथ्याक जे आसा ती तिकली लावन येवं शकनात. म्हळ्यार एक हिंदूंक लागून एक कायदो काडलो. प्रोटेस्टां जाली. जे आउटलेट आसा थंय लोकांनी जी आसा ती कितलीशीच प्रोटेस्टां गेली. हे कंपनीचो जो मालक आसा बन्सल तांणी लोकांची माफी मागली. पूण तरी आसतना माफी मागून हे प्रकरण जे आसा ते नितळचें ना. सरकारान ह्या कंपनीचेर जी आसा ती कडक कारवाय करपाची गरज आसा. आमी आमच्या स्वतंत्र भारतांत जगतात. आमकां कोणूय आमच्या धर्माक लागून कंडिशन घालूं शकनात.
आमची आयडेंटिटी म्हळ्यारूच आमचे हिंदू धर्माची आयडेंटिटी म्हळ्यारूच कांकणां घालप बायलांनी जावं तिकळी लावप ही आमची आयडेंटिटी आसा आनी ही आमकां कोण बंद करूंक म्हणूंक शकनात. 2010 जी आसा ती ही लेन्सकार्ट कंपनी चालू केली पियुश बन्सलान आनी बरे तरेन ही कंपनी जी आसा ती चालू जावपाक लागली. पूण असो एक काळ येयलो म्हणजे फाटल्या 2 वर्सांक आमी पळयतात कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन जे आसा ते हेंचे खालावले. लोकांनी अशे कम्युनिटी दिल्यो आनी अशे जे आसा ते कंप्लेनी फायल केल्यो की लेन्सकार्टात जे आसा ती फालतू प्रोडक्ट जे आसा ते लोकांक दिवपाक लागले आसात आनी हे कंपनीक जे आसा ते खूब म्हारग पडले आनी कंपनीचो रेशो आसा तो सकयल देंवपाक लागलो. आतां ही कंपनी आपलो रेशो वाडोवपाक लागून आपले जे मार्जीन आसा आपले जे प्रॉडक्ट्स आसात तेजी खप जावपाक लागून धर्माच्या आड येवन षडयंत्र करपाक लागली. म्हळ्यार फेमस जावपाक लागून हेंच्यांनी जे आसा ती ही कॉन्ट्रोवर्सी केल्ली आनी आयज जे आसा ती ही कंपनी माफी मागतात. सरकाराक जे आसा ते ह्या असल्या कंपनींचेर जे आसा ती बंदी घालपाची गरज आसा. हेंकां जे आसा ते तापोवपाची गरज आसा. हेंकां कंडिशन घालपाची गरज आसा. जर आमच्या भारतांत जर वेवसाय करतलो जाल्यार तुमी कोणाचेर सक्ती करूं शकनात. ह्या कंपनीक जे आसा फटको दिवपाची गरज आसा आमच्या भारत सरकाराक. नाजाल्यार हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमचो धर्म आसा आमचोच धर्म कित्याक बाकीचे जे धर्म आसा तांकां वेगळे तरेचे समस्या येतल्यो. आमी तुमच्या पर्यंत अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली घेत येत रावतल्यो. जर तुमकां ही म्हायती आवडली जाल्यार एक कमेंट आनी तुमचें सजेशन दिवपाक विसरूं नाकात आनी जर आवडली जाल्यार एक शेअर करपाक विसरूं नाकात. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.